नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। अल्पवयीन चलयेक विकते घेवन सरोगेट मदर करपाच्या नावान 5 लाख दिता म्हूण सांगून 1.5 वर्सां सावन बलात्कार एंटी ह्युमन ट्रॅफिकान 4 धरले। शिनयकी रॅकेटांचे दलाल कस्टमरांकडल्यान मागूंक लागले आधार कार्ड नंबर। पुलीस एक्शन चुकोवंक दलालांची आयडिया। पुलीस म्हणटात दलालांकडल्यान आयडीचो जाव येता दुरुपयोग। गोंयभर मोठ्या उमेदीन दसरो। नवरात्र सोंपली। कामा धंद्याचे सामान, गाडयो, माखनांची पूजा, नवो काम धंदो, भांगर आनी नवे गजालीक दसऱ्याच्या मुहूर्तार सुरवात। पळयात दसरो। फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे जाले उक्तावण। पहिली बोणी विजयाच्या नावान। आयरिशान केल्या कंप्लेन। विजय म्हणटा आयरिश भरकटला। रायस पुलिंग प्रकरणातलो दुबावीत आरोपी विजापूरचो मोहम्मद युसुफ आजगांवा एका कन्स्ट्रक्शन सायटीर हातपाय बांदिल्ले जखमी अवस्थेत सापडलो। प्रकरणाक नवे मोडण। बोड्डाच्या कब्रस्तान वादाचेर चर्चीन घेतली भूमिका। सगळ्या धर्माच्या लोकांक निमणे संस्कारांक जाय मेकळीक। विरोध करप चुकीचे, चर्चीचे परिपत्रक। आणि मुंबई ते गोवा सेलिंग करपाक 10 गोंयकारांची टीम तयार। स्वच्छ भारत मोहीम जागृतायेचो दितले संदेश। एका अल्पवयीन चलयेक विकते घेवन तिका सरोगेट मदर करपाच्या नावान तिचेर फाटल्या 1.5 वर्सां सावन बलात्कार करपाचो बायणा वास्कोतली शॉकात गजाल उक्ती जाल्या। ह्या प्रकरणात एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान शुक्रारात 3 धरले। तशेंच चलयेच्या एका फ्रेंडाक बलात्काराच्या केशीत धरलो। ह्युमन ट्रॅफिकिंग केशीत आनी एका आरोपीचो सोद चालू आसा। सरोगेट मदर करपाच्या नावान 5 लाखांचे आमिष दाखोवन दाबोळेचे एके चलयेर फाटल्या 1.5 वर्सां सावन बलात्कार करपी शोएब आफ्रिदी, ताका साथ दिवपी ताची बायल आनी ते चलयेचो 1.5 लाखात सौदो करपी तस्लीम हाजी हे बायलेक एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान शुक्रारा धरले। ह्या प्रकरणातलो 4थो आरोपी पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना। 1.5 वर्सां पयलीं दाबोळेचे एके चलयेक फुसलावन तस्लीम हाजी आनी तिच्या एका साथीदारान शोएब आफ्रिदी आनी ताचे बायले बरोबर 1.5 लाखांक सौदो केलो। मागीर नोटरायज एफिडेविट करून चलयेक सरोगसी खातीर वापरता ताका भुरगे जाले उपरांत 5 लाख रुपया दितले म्हूण तातूंत नमूद केले। सरोगसी म्हणल्यार ज्या जोडप्यांक भुरगे जायना ते आपल्या भुरग्याक जल्म दिवपाक एखादे बायले कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करता। हातूंत फिजिकल रिलेशन येना, पूण हांगासर आफ्रिदी चलयेचेर बलात्कार करतालो। एफिडेविट करतना चलयेची पिराय चड दाखोवपा खातीर धारवाड कर्नाटकाच्या एड्रेसाच्या नावान फेक बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तयार केले। त्या उपरांत आफ्रिदीन तो रावतल्या बायणाच्या रेंटेड फ्लॅटान ते चलयेचेर 1.5 वर्सां बलात्कार केलो। शोएबान चलयेक वाडेच्या एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलान IVF चेकअपा खातीर 3 फावटी व्हेल्ले। थंयसर ताणें चलयेक आपली बायल आनी बायलेक आपली भयण म्हूण सांगून ट्रीटमेंट चालू केल्ले। चलयेच्या बापायक ही गजाल कळ्ळ्या उपरांत ताणें अर्ज संस्थेक बरोबर घेवन पणजे वुमन पुलीस स्टेशनात कंप्लेंट केली। पुलिसेन सोमतीच एक्शन घेतना आफ्रिदी आनी ताचे बायलेक बायणा तांच्या फ्लॅटात धरलो। पुलीस पाविल्ले तेन्ना दोगूय बॅग भरून फुज्जो मारपाच्या प्रयत्नात आशिल्ले। उपरांत पुलिसांनी चिखले रावपी तस्लीम हाजीक ताब्यात घेतले। चलयेची मेडिकल टेस्ट घेतल्या उपरांत आनी अदीक चौकशी केल्या उपरांत ताच्या फ्रेंडान ताचेर बलात्कार केला म्हूण गजाल भायर सरली। पुलिसांनी राती उसरा जुवारी नगरातल्या अभि नायक ह्या तरणाट्याक बलात्काराचे केशीत धरलो। Minor girl's father had approached us, telling us that his daughter had been sold to have babies. On interacting with the girl, she shared that she was lured by a boy into marriage. He told that he will marry her, and then later on he had sex with her, and thereafter he introduced her to one lady, and this lady and this boy together sold her to a couple. The couple basically sold her to the couple, and the couple thereafter took this girl, and then this man had sex with the girl,
and Samuel he had sex with her, and then what he did is he also took her for treatment to a private hospital to have babies, to have a baby. And thereafter this girl has been taken to, you know, casino, to different hotels, and kept confined with them. The father basically approached us seeking to see how we can get his daughter out. What is surprising in this whole thing is that you had this fake, you had fake documents that was created, birth certificate, Aadhaar card, and also an agreement had been signed which was notarized. Okay. मानवी तस्करीचे हे केशीत आता पुलिस नोटराइज एफिडेविट कोणे केले काय म्हणून शोध घेता, तसेच राम नावाच्या दुबावित आरोपीचो शोध चालू आसा. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. गोंयांत ऑनलायन शिनळकीचो धंदो चलोवपी दलाल आता चलयां सप्लाय करपाक आधार कार्ड नंबर मागतात. आधार कार्ड नंबराचेर चलयांची मागणी करपी कस्टमर वो गोंयकार, पुलिसांचो हस्तक काय गोंया भायलो हे तपासपाक दलालांक सोंपें वता. कस्टमर जर गोंयकार आसत जाल्यार दलाल तांकां चलयो सप्लाय करिनात. दलाल मागतात आधार कार्ड नंबर, गोंयकारांक कित्याक करिनात चलया सप्लाय? खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे कायदेशीर गजालींक आधार कार्ड नंबर सक्तीचो केला. मात गोंयांत आधार कार्ड नंबराचो शिनळकी रॅकेट चलोवपी दलालांक फायदो जाता हें आयकून तुमी शॉकाद जातले. ऑनलायन शिनळकी रॅकेट चलोवपी दलाल आतां चलया सप्लाय करपाक कस्टमरां कडल्यान आधार कार्ड नंबर मागतात. आधार कार्ड नंबर नासत जाल्यार हेर आयडी प्रूफूय तांकां चलता. आधार कार्ड नंबरा वरवीं दलालांक चलयो मागपी कस्टमर गोंयकार काय गोंया भायलो तें कळटा. जर कस्टमर गोंयकार आसत जाल्यार दलाल तांकां चलया सप्लाय करिनात. खुबशे फावट पुलीस थळावे गोंयचे डमी कस्टमरांक तयार करून दलालांक अटक करतात म्हूण ही आयडिया. ऑनलायन शिनळकी रॅकेट चलोवपी हे चडशे मुंबय दिल्लीचे. कस्टमर फोन करता तेन्ना ते पयलीं कस्टमर ज्या हॉटेलांत रावल्यात ताचे डिटेल घेतात. उपरांत ते तांकां आधार कार्डाचो फोटो मारून व्हॉट्सॲप करपाक लायतात. ना जाल्यार व्हिडिओ कॉल करून तरी आधार कार्ड दाखयात म्हूण दलाल कस्टमरांक सांगतात. हे विशयाचेर प्रुडंटा कडेन उलयतना गोंयचे सिनियर पुलीस ऑफिसरानूय ही गजाल मान्य केली. हय, दलाल डमी कस्टमरांक लागून जावपी कारवाईच्या भयान कस्टमरां कडेन आधार कार्ड नंबर मागतात. लायसन, वोटिंग कार्ड हे डॉक्युमेंट फटीचे आसपाक शकतात म्हूण दलालांक आधार कार्ड सेफ दिसता. जे कस्टमर आपले आयडी प्रूफाची कॉपी चलया सप्लाय करपी दलालांक दितात तांचे आयडी प्रूफ हे हेर वायट गुन्यांवकारी गजालींनी चुकीचे पद्दतीन दलाल वापरपाक शकतात अशी शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हो दसरो कदंब कर्मचाऱ्यांक खातीर खास. कदंबच्या 37व्या वर्धापन दिसा मुख्यमंत्री पर्रीकारान कदंब कर्मचाऱ्यांक खातीर 7वो वेतन आयोग लागू करपाची घोशणा केल्या. येणावळ वाडोवंक कदंबाच्या संचालकांनी युरोपात वचून थंयचे कॉन्सेप्ट शिकचे म्हूण पर्रीकारान सल्लो दिला. कदंबाच्या 2016 कर्मचाऱ्यांक खातीर मुख्यमंत्र्यान 7th पे लागू करपाची घोशणा केल्या. 7th पे लागू केल्यार कदंबाचेर दर म्हयन्याक सुमार 1.5 कोटीचे वजे वाडटा. इलेक्शना खातीर 7th पे लागू करपाची फायल आडकल्ली. कर्मचाऱ्यांक ऑक्टोबर सावन 7th पेचो लाव मेळटलो. कदंबाच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांनी येणावळ वाडोवपाचेर फोकस करचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सल्लो दिला. पहिले म्हणजे 7th पेच्या संदर्भात सरकारान ऑलरेडी निर्णय घेतला. ऑक्टोबरा भितर ह्या निर्णयाची इलेक्शनाचे कोड असल्यामुळे कंटिन्युअस निर्णय पूर्ण करपाक पयलीं येवन नासलो. नोट धाडला प्रत्येक गाडयेन डस्टबीन घेया, प्रत्येक गाडयेन डस्टबीन दवरा. कोणे भितर बशीन कितें खालें कितें जालें ताणें तातूंत उडोवपाचें. तुमी हांगा येतकच कंडक्टरान व्हरून त्या तुमच्या मेन डब्यार उडोवपाची. ल्हान ल्हान डस्टबीन दवरूं येता प्रत्येक गाडयेन. आनी डायरेक्टराकूय नोट धाडला सगळ्या बशींनी करूंक जाय कंपल्सरी. केंद्र सरकाराच्या मतीन सगळ्या कदंब बस स्टँडांचे बस पोर्ट करपाचो प्लान येरादारी मंत्र्यान उलोवन दाखयलो. ह्या आमचे जे कदंबा कडेन जे बस स्टँड्स आसा मोठे ते बस पोर्टांत कन्वर्ट कशें जातले हें पळोवपाचें ठरयलां. आनी त्या खातीर जो कन्सल्टंट एक तर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट दितले नाजाल्यार आमी हांगा घेतले. त्या कन्सल्टंटा मार्फत ती स्किमी मुखार व्हरून ताजो जो रिपोर्ट आसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आमी
तो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन धाडटले. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास जाले नंतर जो गॅप वायेबल फंड आसा तो आमकां ते दितले, कन्सल्टन्सी सगळे जो कॉस्ट आसा ते दितले. आनी जर आमचे कडेन तो बांदपाक जायना ती तजवीज तांणी केल्ली आसा आनी ताजे खातीरूच फुडल्या 3-4 वर्सांत गोंयचे जे बस स्टँड आसा अंडर कदंबा चेअरमॅन आनी ताचे जो बाकीचो स्टाफ आसा तांचे अंडर हे जे चलता ते म्हाका दिसता भव्य दिव्य जातले आनी ताजो फायदो गोंयच्या सगळ्या लोकांक जातलो. लोकां खातीर बरें काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो महामंडळान भोवमान केलो. कदंबाचो ड्रायव्हर रत्नदीप मयेकारान एका पॅसेंजराचे 1 लाखाचे भांगर प्रामाणीकपणान दिल्ल्यान ताचो भोवमान जालो. सगळे तेंचे प्रूफ आयडी प्रूफ कितें आसले तितले घेतले आनी साहेबाच्या फुड्यान मागीर तांकां हँडओवर केलें. मागीर तो म्हाका म्हणलो खरोच तूं एक देव मनीस कहो आपणाक गावलो, अशें कोण दिना पूण तुजें खरेंच म्हणल्यार आमी आभार मानता. तितून म्हाका तेणी 500 रुपया गिफ्ट दिलें. हांवें म्हणलें 500 रुपयांक लागून हांवें तुका दिवंक ना, म्हाजी म्हणलें माणुसकी राखलें हांवें आनी हांवें तें सगळें काम केलां. तेन्ना म्हाका तो म्हणलो ना तूं पयशे घेवकूच जाय, कित्याक असो मनीस फर्स्ट टायम पयलो म्हणलो की इतलें गोल्ड गावलें परत रिटर्न दिलें. मागीर हांवें ते 500 रुपया सगळे आमच्या स्टाफाक वाटले, हांवें व्हरोंक ना घरा. सॉफ्ट ड्रिंक बी पियाले, कोल्ड ड्रिंक बी पियाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.